सगळ्यांकी नमस्कार. म्हजें नांव ॲरन फ्रँको. सगळ्यांकी मेरी क्रिसमस अँड हॅपी न्यू इयर. आतां मिमिक्री रुपार क्रिसमस असो संदेश दिवचे एक प्रयत्न करन आसा आनी हांवें विंसुल्लो व्यक्ती जावन आसा. तुमी व्हिडिओच्या सुरवेर ताचो फोटो पळयला. तो जावन आसा मंगलोरचो आदलो बिस्पू फादर बाब एलोशियस पॉल डिसोजा हांच्या ताळ्यांत क्रिसमस असो संदेश दिवचे एक प्रयत्न. आनी सो ताळो म्हाका एक भोव पसंद आनी तांची उलोवची स्टायल आनी त्या खातीर हांवें एक व्हिडिओ करन आसा. सो मुखलो ताळो आमचो बिस्पाचो. देव बरो दीस दिवं तुमकां सर्वांक हांव नेतालाचे फेस्ताचे परबे पाठयतां. नेतालाचे फेस्त म्हणटा आसतना आमकां उगडासा घेवचे. क्रिसमस ट्री, नेकेत्रां, गर्दनाचो कोटो, भुरग्यांक भोव खुशेचो सांता क्लॉस, कुसवार, डेकोरेशन, पेस्ताचे मीस आनी इतर. गर्दनाचो कोटो म्हणटा आसतना म्हाका उगडासाक आयलो. हांव पोर सेल्ली बायच्या घरा गेल्लो. घरा लागशिल्ल्या सेल्ली बायन म्हाका तिचे घरा आपोवन दिल्लें. हांव तांच्या घरा वयता आसतना तिच्या पुतान केल्ल्या एक गर्दनाच्या कोट्या वयर म्हजी दिश्ट पडली. गर्दनाचो कोटो भोव अपुरबायेन तो सोंपतालो. इमाज्यो दवरल्यो मोरयेची, जुजेची, बोकरे, गायो. भोव अपुरबायेन तिच्या पुतान तो गर्दनाचो कोटो केल्लो. पूण गर्दनाच्या कोट्यांत जेजू दिसूंक नासलो. हांव घरा भितर वता आसतना तांचे कडेन विचारलें, तुमी गर्दनाचो कोटो अपुरबायेन सोबयला पूण जेजूक थंयसर दवरूंक तुमी विचारल्यात की? पूण तांणी दिल्ल्या जवाबाक हांव भोव चड मेसवालो. तांणी म्हळें, बिस्पानो, आमी जेजूक गर्दनाच्या कोट्यांत दवरूंक ना, मागार आमच्या काळजांत जेजूक जागो दिला म्हणून. तांणी दिल्ल्या ह्या जवाबाक हांव भोव चड मेसवालो आनी ताका हांवें शाबासकी पाठयली. आज सेल्ली बायेच्या घरा गेल्ल्या ह्या गर्दनाच्या कोट्यांत आमकां भोव लिसांव मेळटा. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज 1000 गर्दनाच्या कोट्यांत जेजू जल्मोन जर तर म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जेजू जल्मना जाल्यार कितें उपकारता? आज जेजू गर्दनाच्या कोट्यांत जल्मोंक आशेना, बगार म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जेजू स्वाद मागता. तर आमच्या काळजांत जेजूक स्वागत करया आनी त्या दाळा मात्र नेतालांचें फेस्त भोव अर्थभरीत जाता. तर परत तुमकां हांव नेतालांचें फेस्त मागता आनी नवें वर्स 2026 तुमच्या जिवनांत सुख, संतोष आनी समाधान हाडुकी म्हणून हांव देवा लागीं मागता. देव बरें करूं.